नमस्कार मित्रांनो आणि तुमचे स्वागत एका आयच्या अशा एका खाशेल्या कार्यावळीन। आयज आमी हांगा जे सगळे आमी आज हांगा ते फोटिंग नंबर 1 हे एक नवे पिक्चर कोंकणी पिक्चर रिलीज जावपाचे आहा 12 तारखेक 12 जुनाक ESG 2:3 पयलीच सांगता नोट करून दवरा। तर ह्या पिक्चराचो कास्ट एंड क्रू आयज आमच्या बरोबर आहा। पयली इंट्रोडक्शन करून दिता तुमचे पिक्चराचो डायरेक्टर फोटिंग नंबर 1 ह्या पिक्चराचो डायरेक्टर बाब जॉयविन आयज आमच्या बरोबर आहा। आणि फोटिंग नंबर 1 ह्या पिक्चराचो मेन खामो म्हणजे सामको सगळ्यान वायटल मनीस जो आमकां जाय तो म्हणजे प्रोड्युसर बाब उदय बाब साळकर आमच्या बरोबर आहा। सर स्वागत भाई। फोटिंग नंबर 1 पिक्चराचो मेन लीड म्हणजे हिरो बाब ब्रिजेश आमच्या बरोबर आसा। ब्रिजेश वेलकम। फोटिंग नंबर 1 ह्या पिक्चरान सामकी एक म्हत्वाची भूमिका जेची आसा आणि जेका सगळे गोंय वळखता। इंट्रोडक्शनाची गरज ना एक्चुअली। आमचो राजदीप भाई आज आमच्या बरोबर आहा। भाई स्वागत। नमस्कार। फोटिंग नंबर 1 हे टायटलूच पयली जेन्ना आमी आयकता पळयता पोस्टराचेर नांव पळयता हे टायटल कॉमनूय फोटिंग नांव कॉमन पण फोटिंग नंबर 1 म्हणजे सामकेंच कॅची। हांव गोविंदा मुवीज आसता न्हू तेजो बरो फॅन गोविंदा। सो तो येलो शर्ट बीन घालतालो कॉलेज येलो टी शर्ट घालून येतालो शर्ट बीन सो आसता म्हाका बट सो ते म्हजे मती आहा गोविंदा एक मुवीज करपाक। सो तेगे नंबर 1 आसत न्हू सो तें फोटिंग नंबर 1 आनी जेन्ना तूं मुवी चोयतले न्हू हें टायटल एक सारकें फिट जालें। पिक्चरूय नंबर 1 आसतलें हितून कांय दुबाव ना। 2 दिसाच्या एन्जॉयमेंटा खातीर मरे सासणाचे सूप पेड्यार करूं नाका। नेवर मिक्स बिझनेस एंड प्लेजर टुगेदर। अशें चलत रावलें जाल्यार सगळ्याचें जिवीत पिड्यार जातलें। म्हाका फोटिंग मनीस लायक ना। असली फोटिंगपणा यू हॅव क्रॉस्ड युअर लिमिट्स आनी तुका बोगचोणे मेवकेलें जाल्यार स्वताची चोर बरोस। या पिक्चराची स्टोरी तुज्या मुखार येयली पळय यू सेड येस टू डू द लीड रोल म्हणजे वॉट इज द रिजन बिहायंड सेइंग येस? रिजन म्हणल्यार आय ऑलवेज वॉन्टेड टू मेक अ कॉमेडी फिल्म आनी म्हणजे एक्ट इन अ कॉमेडी फिल्म आनी हांवें हेज्या पयलीं जितली फिल्मां केल्या ती मातशी ऑन अ सिमिलर टोन अशी आशिल्ली म्हणजे रोमॅन्टीक टायप बट दीस वॉज लायक अ चॅलेंज वीच वॉज ब्रॉट टू मी म्हणजे बाय जॉयविन म्हणजे तेणें पयलें आनी म्हणपाक लागलो असो असो रोल आसा वूड यू बी इंट्रस्टेड। सो हांवें मातशें विचार केलो तेजेर आनी म्हणलें की इट सावंड्स व्हेरी चॅलेंजींग एंड नायस आनी अशें आसा की लायक सगळ्यांक खबर आसा इमोशनल फिल्म करप इज यू नो रेलेटिवली लोकांक रडोवप इज रेलेटिवली इजियर। तूं जाणा आसतलो की हांसोवप इज मोर डिफिकल्ट। सो फॉर मी इट वॉज लायक अ चॅलेंज आनी आय बिलीव्ड इन द स्टोरी आनी हांवें म्हणलें की करया म्हणून। सो दिस इज हाव आय अग्रीड टू द फिल्म। तुजे प्रिवियस प्रोजेक्ट्स हेच्या पयलीं जे आसले पळय म्हणजे तेच्या परस हो तुजो प्रोजेक्ट जो आसा फोटिंग नंबर 1 हो टोटल डिफरंट आसा। हय रेलेटिवली कंप्लिटली डिफरंट आसा म्हणजे कॉमेडी आसा हितून दीस इज मोर वायब्रंट आनी चड असो कमर्शियल आनी मसाला हितून चड आसा कंपेर्ड टू द प्रिवियस फिल्म्स दॅट आय हॅव डन। तुवें जेन्ना हे पिक्चर प्रोड्यूस केलें तेन्ना तेच्या उपरांत कोरोनाच्यो 1-2 वेव्स येवन गेल्यो आनी जाय ते प्रॉब्लेम जाले पण तुवें फाटी घेतलें ना म्हणजे तुवें माघार घेतली ना म्हणटा पळय तशें कितें स्फूर्त कितें तुका विश्वास की हे पिक्चर कंप्लीट करपाचें रिलीज करपाचें पयशे घालपाचे डिले जावं कितें दिसलें हितून कितें स्फूर्त म्हणजे वॉट आर द रिजन्स? पळय एक्चुअली हांवें न्ही जॉयनान म्हाका स्क्रिप्ट दाखयली तेन्ना म्हाका ती आवडली आनी आमी शुटिंगेचो टायमूय गेलो आनी जवळ 80% आमी फिल्म कंप्लीट केलें बिफोर कोरोना। मागीर सडनली कोरोना आयलो तितून ते जे स्टॉप जालें जवळ जवळ 2 वर्सां ते उरलेंच। na na
स्पेशली म्हणजे आमी 3 कंट्री शूट केल्ले आसा सॉंगां आनी सडनली ती बंद उडोवपाक जायना. एक 2-2.5 वर्सां बंद पडले, तितून वेस्टेज पयशांची जाली खरी, पण एक तरेचो मनाक श्रुती येयली की ते आमी हें फिल्म करपाक जाय म्हणजे करपाक Complete करपाकूच जाय. हय, पयशांचो प्रश्न ना. पयशे येतले वयतले, पूण एकदां तयार केले कित्याक म्हाका दिसता गोंयान तरी एक 3 कंट्रीनी फिल्मां शूटिंग करून आजून पर्यंत जावंक ना. हा ताचेर हांव म्हणजे फुडें ते जातलें. विचारपाक सोदतालो. तुमी हय. ह्या पिक्चरान ट्रेलर पयल्यार कळटा की आय थिंक बरे फॉरेन लोकेशन्स तुमी घेतल्या. हय. सो नॉर्मली आमकां ते पळोवपाक मेळना कोंकणी मुवीजान अशे फॉरेन लोकेशन्स बी पळोवपाक मेळना. मोस्ट प्रॉबेबली पयल्या फावटी आसूं शकता हे फॉरेन लोकेशन्स बी घेतल्या ते. आनी ह्या लोकेशन आमी बऱ्यांतले बरे घेतल्या. थायलंड, मलेशिया जावं रशिया, हिमाचल प्रदेश म्हणजे मनाली, त्या हितून अशे फूल आमी थायलंडचे ह्या कॉर्नरसून त्या कॉर्नर, मलेशिया एक सीन दाखयला. त्या बऱ्यांतले बरे जे लोकेशन आसा ते सिलेक्ट केले. आनी जॉईन बाबान मेन तेणें हा ते लोकेशन आणि सगळे एक्सपिरियन्स ताचेर आमी येवयात. राजदीप भाई, तूं जाय ते युनिटांनी काम करून येयलेलो आसा वेगवेगळ्या. कितलीं वर्सां आतां जाली, दशक का वयर जाले तूं पिक्चरान. 2 दशकां जालीं पिक्चरान काम करता. नाटकांनी तुजें आसात पयलीं पासून योगदान. तूं इतल्या युनिटांनी काम करून येयलो. ह्या युनिटा बरोबर जॉइना बरोबर तुवें काम केलां तेच्या पयलीं. आतां हें फूल नवें युनिट जॉइन सोडलें जाल्यार थोडेशें तुका नवें आसा युनिट. फुटींग नंबर 1 ह्या युनिटा बरोबर काम करतना कितें बरें एक्सपिरियन्स येयले, कितें अशें इन्सिडंट्स बी आमच्या व्ह्युअरांक सांगपाक? पयली गजाल म्हटल्यार जेन्ना जॉयविनाचो फोन येता कितें तरी करुया म्हणून, सो केन्ना एका मनशाचो एक विश्वास बसता एका मनशाचेर, बाबा हो कितें करता तें रितीचें करता किंवा करता तो वेवस्थीत कितें करतलो. जेन्ना जॉयविनाचो फोन येता त्या वेळार हांव विचारिना की फिल्म कित्या संबंदान, फिल्म कसले. जॉयविन गोंयान बऱ्यापैकी काम करता. कारण आयज खरो म्हटल्यार गोंयान जर फिल्म जातलो जाल्यार प्रोड्युसर पयलीं जगपाक जाय. जेन्ना डायरेक्टर प्रोड्युसराक जगपाक दिता त्या वेळार तो चड फिल्मां करपाक पावता. आनी साळकारा सारको मनीस आपले पयशे घालता आनी बरे फिल्म करता, कारण एक विश्वास आसा ताचेर. सो जॉयविन जेन्ना सांगता तेन्ना हांव बाकीच्यो गजाली कांय विचारपाक वचना कितें स्टोरी आहे म्हणून, कारण म्हाका पूर्ण विश्वास आसा. कारण जेन्ना कोरोना आयलो तेद्या वेळार आमी जस्ट थॉट म्हणटा तो एक प्रोग्राम केल्लो आनी म्हाका तो इतलो आवडलो. कारण ताच्या भितर जी तळमळ आसा, लोकांक एन्जॉय करता करता कितें तरी दिवपाची, ती तळमळ म्हाका त्या भुरग्या भितर दिश्टी पडला. आयजूच म्हणना हांव, फाल्यां सकाळीं ताणें कसले तरी फिल्म म्हटलें न्ही जाल्यार हांव ताका विचारचो कसले फिल्म ते, कारण म्हाका ताचेर विश्वास आसा. आनी ह्या विश्वासाचेर हांवें हय म्हटलें. आनी जेन्ना हांव एका सेटार वयता तेन्ना हांव पयलीं कम्फर्टेबल आसता. कारण जेन्ना प्रोड्युसर डायरेक्टर कम्फर्टेबल आसता तेन्ना ऑटोमॅटीक तो आर्टिस्ट कम्फर्टेबल जाता आनी ते फिल्म मनांतल्यान येता. आनी जेन्ना आमी जेन्ना प्रिव्यू पळयलो तेद्या वेळार दिसलें की येस ही गरज आसा. कारण आयज मरे आमकां इतली टेन्शनां आसा, तातूंत एक कोरोना आयलो. ह्या टेन्शना भितर हें फिल्म पळयतना ताका लॉजीक सोदूं नाका, पूण निखळ एक आनंद घे आनी वस्तू. फूल कॉमेडी गरज आसा, फूल कॉमेडी. तातूंत मसालो घातला आनी एक बरे तरेचे एक बरो डीश आमच्या गोंयकारा खातीर. फॅमिली एंटरटेनमेंट जबरदस्त आनी दोनूय क्रावडाक, जावं तो हिंदू जावं तो क्रिस्तांव जावं तो मुस्लीम, हो प्रत्येक क्रावड येतलो आनी ताका तें आपलें फिल्म कशें दिसतलें. आनी तो एक विश्वास आसा जॉयविनाचेर. त्या खातीर हांवें येस म्हटलेलें आनी बरो कारण म्हाका ताजे कडेन वयतना केन्ना परकी मनशा कडेन फिल्म करता कशें दिसना, कारण तो दुसऱ्याक कम्फर्टेबल करता, आर्टिस्टाक कम्फर्टेबल करता. सो 14 नंबर 1 पिक्चर या म्हणजे जाणटे तरणाटे फॅमिली जाय ते सगळे या बसा, निखळ मनोरंजन, बरे हासा, हॅपी जाया. आनी तुमी दोतोरा कडेन कसली टेन्शन आहा न्हू, आमी दोतोरा कडेन धांवता, तुमी दोतोरा कडेन धांवनाका, तुमी फिल्म पळय. Tatar mogaचे आयकोन हे मोचे थांबून हांगा सगळे जाईन ताचे दारुगडे कशे जाईन सर्गीचे. I swear गुलगुलीत पोले गाजले दोळे पळोवन तुजे तोपता काळजाक या बाले.
जायते कॉमेडियनाक रोल दिल्या आणि म्हाकाय रोल आहा ह्या पिक्चरान विवर्स सांगपाचें म्हणजे पण म्हाका इतलो बारीक रोल कित्याक आहा रे बारीक तशें आसना हय बारीक आसना चोय शोले पिक्चरांक धाकटोसो रोल आसलो सांबाळ एकूच एंट्री तेगेली पूण तो सदां उरलो ओ आय एम द सांबा ऑफ दीस तूं म्हणटा न्ही तुका म्हाका तरी मोठो भंय आसा हय पूण आमी जितलो दिला पळय ताका न्याय दिवया बस इम्पॅक्ट असो हांवें तर एन्जॉय केलो भरपूर म्हाजे मेजून 1-2 सीन आसा पण आय एन्जॉयड थरली ते करतना आमी इतले मजा केली सेटार सुद्दां ट्रेलर पळयतनाच कळटा रे द मॅग्नॅमिटी ऑफ द प्रोजेक्ट बजेट सरान काय कॉम्प्रोमायज करूंक ना उदय बाबान खंयच कॉम्प्रोमायज केला अशें कळना जाय ते आर्टिस्ट ह्या पिक्चरान जाय ती बरी लोकेशनां इंडियान हिमाचल सुद्दां तुमी आय थिंक शूट केला थंय मनाली शूट केला गोंयांतले लोकेशनां सो पयलीं हांव जाणा सांगूंक सोदता की तुमी जेन्ना फॉरेन शूट करताले पळय थंय सॉंग्स आनी सीन्स बीन सो तुजो एक्सपिरियन्स कसो आसलो थंय कितें इन्सिडेंट्स बीन कितें बरें सांगपा सारकें आसा अशें इन्सिडंट म्हणल्यार एक्चुली फूल प्रोसेसूच सारको एन्जॉयबल आशिल्लो म्हणजे खंय अशें दिसना की काम अशें करतात म्हणून सारकें सिरियसली बिकॉज डिरेक्टर इज व्हेरी म्हणजे सेटार सगळ्यांक कम्फर्ट लेवल सगळ्यांचो बरो दवरिल्लो सो तशें कांय हें दिसना की ऑकवर्ड ऑड अशें फील जावं ना आनी विजन एक फाटी एक्सप्लेन केलो न्ही डिरेक्टरान आपलो विजन असो आसा म्हणटा की सो फॉर अस ऑल्सो इट बिकम्स व्हेरी इजी टू परफॉर्म की यू गीव इनपुट्स अशें अशें आपल्याक जाय अशें पूण एक मातशें अशें आसा की जेन्ना शुटींग चलतालें म्हणजे सडनली आमी थायलंडच्यान मलेशियाच्यान रशिया आनी मनाली सो खंय ना खंय न्ही आमकां विज्युअलायज करपाक मातशें डिफिकल्ट जाता की हें कनेक्टेड कशें आहा काय म्हणून सो हें कशें कनेक्टेड आसा म्हणजे थायलंडच्यान मदीं मलेशियानी सो आमकां तो तितलो विज्युअल पावर ना जितलो डिरेक्टराक आसा तितलो बट जेन्ना आमी प्रिव्यू शो पळयलो तेन्ना इट ऑल ब्लेंडेड सो वेल आनी खरेंच फिल्म बरें जालें म्हणजे आमी कॉमेडी फिल्म म्हणटात खरें आनी वेन दीस होल कोविडाचो इश्यू जालो तेन्ना यू नो आमचो फिल्म हें जालो खरो स्टॉप जालो खरो बट इट वॉज टू आवर एडवांटेज वाय आय वील टेल यू की आतां ऑडियन्स न्ही इतले लोकांचे सॅडनेस आसा सो रायट नाव इज अ परफेक्ट टायम फॉर दीस फिल्म टू कम आउट की लोक इट वील वर्क लायक एन एंटीडोट म्हणजे यू नो की सगळे स्ट्रेस हे ते सगळे विसरून लोक एन्जॉय करतले सो दॅट वॉज द फॅमिली एंटरटेनर कॉमेडी मूवी येस Jacket? Listen, I don't want to take anything home. Home. Office. जॅकेट कोणी दिला सरकार त्यांनी एक फरा 2 बोगी मारली आणि वो हे जळ फार गेले तुका एकूय बोग मारपा जायना घरान भितर सोदता तेन्ना म्हाका अशें दिसता की हांव कारगिल एरियान भितर सोदता कसो परत फोन चॅक करचो पडटा देवान खंय बायलांक एक्स्ट्रा सेन्सिटीव नाक दिला दुसऱ्या परफ्युमाचो वास इल्लो देखून आयलो जाल्यार मागीर तें एक्सप्लेनेशन एब्रॉड शूट करताले तेन्ना म्हणजे अशें थंय बरें कॉपरेशन मेळ्ळें तुमकां काय की डिफिकल्टी चड येयल्यो काय बरे भशेन जालें सगळें म्हणजे एक कितें ओवरऑल एक्सपिरियन्स येयलो थंयचे लोकल अशें पब्लीक प्लेसीन बीन शूट करताले तुमी एक्सपिरियन्स दोन इन्सिडेंट्स एक फाटी आमकां लिटरली एक पुलिसान सारके ट्रॅफिक बी रावन आमकां शूटिंग काडपाक दिलें विदावट एनी हेल्प केलो विदावट एनी इश्यू आनी Yeah, this was in Thailand काय मलेशिया ते Bangkok, Thailand. Yeah. So there it had happened. आणि एक फाटी एकलो थायलंडूच एक रिक्षावाला आमकां बरो मेळ्ळो तेणें आमकां बरे जाग्यार व्हेले आनी ही वॉज व्हेरी कोऑपरेटीव सो ना फिल्म करपाक गेल्यात कोण तरी अशें म्हणून सो द कोऑपरेशन वॉज प्रिटी गूड खंयच अशी कोणें तुमी जेन्ना सांगताले म्हणजे जर आमी वी आर फ्रॉम गोवा वी आर प्रोडक्शन युनिट फिल्म मेकिंग युनिट फ्रॉम गोवा बी म्हणटाले तेन्ना बी अशें कितें वेगळे तरेचे बी एक्सप्रेशन रिएक्शन बी येताले अशें म्हणजे कितें जालां बी अशें बॉलिवूड फिल्म म्हणटात ते बॉलिवूड म्हणटा अशें बॉलिवूड इंडियन बॉलिवूड फिल्म सॉंग्स एंड कलर तशें म्हणटात तशें तेंकां ते एकदम फूल ऑफ कलर्स आनी तशें बॉलिवूड म्हणजे सारकें तूं इंटरव्यू घेता म्हणून प्रोड्युसरान आनी डायरेक्टरान आमचे कडेन फटींगपणां केल्या म्हणून कितें कसली जेन्ना फिल्म पळयता आमकां इल्लेले रोल गोंयानूच दिल्या आनी हे भायर भोंवून येयले भायर न्ही आमचो
हिरो हिरोईन दोगांचो रोल आसा सॉंग्स न्ही आनी काय व्हरता जाल्यार आमकां व्हरपाचें आसलें न्ही? बेश्टेच रे व्हरपाचें. बारीक बारीक रोल जॉईनांक म्हाका सांगलें कॅमेरा कितें तरी धरपाक तरी व्हरपाचो हांव धरतालो लायट सुद्दां धरून रावता आसलो रशिया येवंक मेळटा हांव अशें बेश्टें कितें धरून आय वूड लायक टू मेन्शन देयर इज ऑलवेज नेक्स्ट टाइम. अरे येस भाई नेक्स्ट पिक्चर मातशें बरें आमी कितें करुया. न्ही आतां कंडिशन घालचें पडटलें आं भायर व्हरता जाल्यार आमी येता. आणि हांव बाईच्या वतीन म्हणजे पयशे तो घालतलो पण अनाउन्समेंट माझे आणि एक पिक्चर आमी काडया आनी बाई प्रोड्युसर जाले डन भायर करूया shooting. भायर शूटिंग सगळें भायर 100%. येस म्युझिक सामकें म्हणजे मायंड ब्लोईंग म्हणजे एकदम बरें आसा लिरिक्स सुद्दां म्हणजे बेश्टेच सॉंग्स घालपाक जाय करपाक जाय हे म्हणजे म्हाजो एक्सपिरियन्स आसा की आयकतना अशें दिसता की बेश्टेच करपाक जाय म्हणून करूंक ना. बरें म्युझिक केलां बरें ट्यून आहा बरें लिरिक्स आसा म्युझिक कोणाचें आनी तेजें कितें म्हाका सांग मरे त्या बद्दल. हेजी स्टार्टींग न्हू म्हाका जेन्ना साळकर म्हाका अप्रोच जाल्लो मुवी करपाक तेगे कंडिशन आसलें फिल्मा म्युजीक बरें जावपा जाय तेणें सांगलें म्हाका पार्ट सो मागीर उड आसा हय सो मागीर जेन्ना हय म्युजीक बरें जावपा जाय सो आनी अदरवायज ऑल्सो हांव म्युजिकाक मातशें इम्पोर्टन्स सदां दितालो म्हणजे प्रिवियस मुवीज देखून सो जेन्ना एलिक वाजा मेळ्ळो ते सिट्युएशन सांगली सॉंगाची पिक्चरां खूंय सॉंग येतली तेणें बऱ्या भशेन ती सिट्युएशनल सॉंग्स केली सॉंग्स बिस्तींग घालपा हाय म्हणटा अशें करून नाय ती स्टोरी सॉंग्स आहाय तेजी स्टोरी मुखार वता आनी एवरी सॉंग इज बेटर दॅन द अदर अशें म्हाका दिसता. आणि तुझ्या चडशा पिक्चरांनी म्हणजे ऑलमोस्ट एवरी मुवी तुजें कितें तरी अशें आउट ऑफ द बॉक्स युनीक कितें तरी एक आसता एक पीस तयार करता तूं अशें कितें तरी आसा ह्याय पिक्चरान तें आसा तशें कितें आहा. पूण ते हांव तो पॉयंट कितें जाणा तो प्रवेश लायक हांव मुवी करता तेन्ना हांव ऑडियन्स जायन पयलीं मुवी चोवपा जाय म्हाका हांव एन्जॉय जायना लोक कितें एन्जॉय जातलो एज अ ऑडियन्स तूं एन्जॉय जावपा जाय. सो ह्या मुवीन एक स्पेशलिटी आहा म्हणटा ती एक सॉंग आहा तितून तें बरें 8 मिनट्सा सॉंग आहा तें 8 मिनिट्स आनी तितून 11 जाण कॉमेडियन्स आहाय गेस्ट अपियरन्स कोताय 11 कॉमेडियन तियात्र आनी ऑल टॉप कॉमेडियन्स आहाय ते इन अ कॅमियो रोल. ना ताची एक बरी गजाल कशी तो एज अ डायरेक्टर म्हणून किंवा प्रोड्युसर म्हणून गोंयांतले सिलेक्टेड जावं ते मागीर तियात्रांतले आसूं किंवा नाटकांतले आसूं किंवा अदरवायज कशी कॉमेडी आसत इवन तुका सुद्दां एप्रोच केला तो तसोच आसतलो की बाबा तुजे कडेन जर कॉमेडी आसा तुजे कडेन जर क्वॉलिटी आसा ती आपल्या फिल्मा खातीर कित्याक बरें पडटली ती ऑडियन्साचेर कसो इम्पॅक्ट करतली हे करतना तो खुबश्या लोकांक घेता. कारण फाटले सुद्दां फिल्म आशिल्ले तातूंत अशे कितलेशेच तियात्रांतले आर्टिस्ट आशिल्ले 50 आशिल्ले फाटल्या हय 70s आर्टिस्ट स्मॉल रोल्स बीन सगळे धरून न्ही तेच म्हणटा तोच तुजो एक कितें युनीक शें करता तूं आनी ती कॉमेडी केलेले तेच तेन्ना कळटालें बरें जातलें. तुवें फिल्मान काम केलां तुजो एक्सपिरियन्स सांग मरे. करेक्ट. हय म्हाका म्हणजे पयल्या फावट हांव कोंकणी पिक्चरान काम केलां आनी आय होप की लोकांक तें आवडटलें. जरी रोल बारीक असलो तरी सामको इम्पॉर्टंट रोल हा म्हाजो भयंकर इम्पॉर्टंट रोल हा. फक्त एक की म्हाका केन्नाय आतां फुडें मातशें केन्नाय दिता जाल्यार कितें बरो हिरोचो बी नाल्यार विलनाचो सुद्दां रोल दिला जाता म्हाका कित्याक विलन कितें करता सगळें एन्जॉय करता आनी एकूच दीस मरता हिरो फूल लायफ त्रास काडटा आनी एकूच दीस जिखता. सो विलनाचो दाव रेडी आहा बारीकसो दी कित्याक ना खरेंच मजा येयली. आनी प्रोड्युसर आमचो उदय बाब मागीर डायरेक्टर जॉयवीन म्हणजे खंयच अशें हें करपाक दिलें ना की हांव फर्स्ट टायम तुवें पासून म्हाका ती वॅडिंगचो सीन थंय तो आसा पळय चड डायवर्ज करना हांव पण थंय तुवें म्हाका कितलो कम्फर्ट कित्याक कशें रावपाचें आउटडोर शूट हो टोटल डिफरंट आसता हें म्हाका तेन्ना कळ्ळें. म्हणजे कॅमेरा एंगल लायट म्हणजे थंय शिकपाक मेळटालें रे लायट मातशी देंवली काय शूट बंद जातालें मागीर ती लायट येवपाक जाय मागीर परत शूट स्टार्ट जातालें आनी सगळ्यांक ते कितें म्हणटा प्रॉपर्टीज सांबाळपाचें हो हांगाच आसलो मरे तो थंयच बसलेलो तेन्ना कळ्ळें म्हाका एक बारीक 30 सेकंडाचो सीन शूट करपाक आख्खो एक दीस 2-3 दीस सुद्दां वयता की इट्स ऑल अबाउट परफेक्शन. म्हाजो एक्सपिरियन्स खूब बरो आसलो मजा येयली आनी परत हांव रेडी आहा तुमच्या हितून कितें आहा जाल्यार म्हाका बारीकसो रोल घाला हांव रेडी आसा ह्या युनिटा बरोबर परत काम करपाक खूब मजा येयली. कास तुमच्या दोगांयची कोशींत तुमी एकठांय रावून काळजां उगडपाची आतां जाल्यार सगळ्याचो घेवन सांगात चारूया आमी आपिस्तिरा आतां जाल्यार सगळ्याचो घेवन सांगात चारूया आमी आपिस्तिरा सांज ही
आयची कोरिओग्राफर स्पेशल बीन ह्या पिक्चरान तुम्ही हाडला कितें कितें एब्सोल्युटली हय म्हणजे जॉयविनाचो हें जें आशिल्लें पळय की लायक उदय बाबान जशें सांगिल्लें की सॉंग्स फास्ट आसपाक जाय सो तेजो एक जॉयविनाचो एक हें आशिल्लो की यू नो कोरिओग्राफी आसपाक जाय बऱ्यांतली बरी कोरिओग्राफी आसपाक जाय सो एक कोरिओग्राफर आशिल्लो आमचो आनी आमी पयलीं रिहर्सलूय केली बरी यू नो लायक फॉर एग्जांपल मनाली आमचो फर्स्ट सॉंग शूट जालें सो तेज्या पयलीं आमी कोरिओग्राफी रिहर्सल करून थंय वचून मागीर वी डीड इट थायलंड ऑल्सो सेम आनी मलेशिया ऑल्सो इट वॉज द सेम आनी एक सॉंग आशिल्लें जितून 2 हिरोइनी आसा सो हांव दोनूय हिरोइनी बरोबर डान्स करता जॉयविनाचें एक परफेक्शन अशें आसा की एक पर्टिक्युलर सॉंगाक कोरिओग्राफर जो आशिल्लो न्ही तेणें सांगलें की आपूण यू नो सारको पर्सनली येवपाक पावना आनी मातशें कितें तरी वयर सकयल टायमिंगाचो इशू जाताले आनी तेणें कोरिओग्राफी करून धाडलेली बट ही डिडंट लायक इट म्हाका सुद्दां दाखोवना ताणें की पळय अशी कोरिओग्राफी आसा म्हणून बिकॉज ही पर्सनली सेड दॅट दीस वील नॉट वर्क तेणें कोरिओग्राफर चेंज केलो एक पर्टिक्युलर सॉंगाक कोरिओग्राफरूच चेंज केलो सो वन ऑफ द सॉंग इज कोरिओग्राफ बाय कंप्लिटली अदर कोरिओग्राफर म्हणजे इतले यू नो अटेन्शन टू डिटेल आसा फिल्मान बारीक डिटेलिंग कॉम्प्रोमाइज ना एंड पर्सनली म्हाका जर दिसता तें सॉंग नाचपाक म्हाका चड मजा आयली सो हातून उदय बाबाले एक क्रेडीट आसा की परत आनी एक दुसरो कोरिओग्राफर अपॉयंट करप जाल्यार फायनान्स इज द मेन पार्ट न्ही सो थंय उदय बाबानूय गो हेड दिले एक्चुली आमच्या जॉयनाक तो कोरिओग्राफर आवडूंक नासलो तेणें तें पळयलें न्ही आनी म्हाका एक्चेंज करता दुसरो हाडलो तुमी दुसरो हाडलो मातसो एक फिमेल लीड आमच्या आतां ज्या पिक्चरान आसा आमचे 2 फिमेल लीड आहा तेंच्या बद्दल म्हाका विवरां म्हणजे ती स्टोरी तेंच्याच भितर रिवॉल्व जाता न्ही एक्चुअली सो तूं फिमेल लिडा बद्दल कितें विवरांक सांग 2 जी आसा सो फिल्मांत 2 हिरोईन आहाय अशें सांगिल्ले भशेन सो एक सोनिका शेट्टी आनी एक आहा कॅरियन सो सोनिकागे ऑडिशन कितें जालें तें मातशें आहा ते टिकटॉक विडियोज येताय न्हू सो ते विडियोज घाताले फेसबुकाचेर आनी ते आवडना ताका सो तेगे विडियो आहा ते आनी हो कॅरेक्टर मॅच जावपा लागलो सो हांवें ताका अप्रोच केलें तें पुना आहलोलें सो त्या कारण ते रोल तेणें बरे भशेन केलो सो तेणें एक्टींग करूं ना तेणें ओरिजिनल आपणें कॅरेक्टर तो केल्ले सो ते भशेन तो कॅरेक्टर आनी सेकंड आहा तें कॅरियन सो ते मुगे लास्ट मुवी चायल्ड आर्टिस्ट आहले आय थिंक हिरोईन आहा ती वन ऑफ द क्लोज असोसिएटा कडच्यान कळ्ळां की यू आर प्लॅनिंग फॉर समथींग डिफरंट एंड बीग इन युअर नेक्स्ट वेंचर नाव म्हणजे हेच्या उपरांत जे तूं आतां कितें मुवी करपाचो आहा खंय आनी कितें वेगळें करपाचें आनी मोठें करपाचें आनी कितें स्पेशलिटी आहा ती तूं सांगतलो काय म्हाका तेका एसोसिएटा कडेन तुज्या विचारप कितें आहा कितें प्लॅन बीन आफ्टर दीस मुवी बेजिकली हे मुवी कंप्लीट करता तेन्ना म्हाका म्हणजे कॉमेडी टायमींग बीन सगळो आहा तो म्हणटे भशेन म्हाका बरो चलो फिल्माचो सो हांवें म्हळ्यार नेक्स्ट तूं करता तें कॉमेडी करतलो एक WWE रेसलर द ग्रेट खली हाडपाक ट्राय करता खली द ग्रेट खली नेक्स्ट पिक्चरान तेजी एक मजा दिसता की आमी जेन्ना फाटलें हें केलें 7 days तेन्ना अनंत जोगा काडलो अनंत जोगा म्हणजे आमी ताका सिंगमान पळयल्लो आनी जेन्ना हाणें सांगलें की अनंत जोग येता रे म्हणलें हे दे व्हडले आर्टिस्ट जाता आतां तो खली काडटा फाल्यां सकाळी अजाप करूं नाका फाल्यां सकाळी रजनीकांत किंवा अमिताभ बच्चन येयलो जाल्यार शुअर तो कितेंय करपी पण खरी कोंकणी मुवीन बीन जर येयलो जाल्यार वेगळेच कितें तरी पळोवपाक मेळटलें लोकांक इतली गॅरंटी रोल आहा तितून दिसतो आहा म्हणून तो ना तेच म्हणटा म्हणजे खरी कोंकणी मुवीज येयली जाल्यार तो ती स्क्रिप्ट तो पिक्चर तो टॉपिक तो सब्जेक्ट कितें आसलो पळय तें कांय इमॅजिन करूंक शकना ताका एप्रिशिएट करपाक कोंकणी फिल्मा खातीर कितें कितें नवीन लोक ऑडियन्स येवपाक जाय लोकांक नवें कितें तरी कोंकणीन दिवपाक जाय म्हणून सातत्यान तिचो प्रयत्न आसता रे म्हणून ताका एप्रिशिएट म्हणजे ताका हेल्प करपाक आर्टिस्टूय येता आनी तो सांगता तेन्ना कोण आर्टिस्ट ताका ना म्हणना तो बेजिकली कोंकणी फिल्म पयलीं जायत येताली मागीर एक काळ येयलो फिल्म बंद जावपाक लागली सो आतां जरी तर आमी फिल्म काडटाय ती लोक येयना जाल्यार फिल्म मुखार आनी चलपा नाय आतां ह्या फिल्माक सगळें आहा एंटरटेनमेंट आहा मागीर म्हणजे लायक जेन्ना टिकेट काडटा तेन्ना पे कोताय तेन्ना तांकां टेंशन दिवन घरा धाडपा नाका म्हाका हे पाटी आसाय आनी घरा वसाय जॅकेट लिसन आय डोंट वांट टू टेक एनीथिंग होम होम ऑफिस
जॅकेट कोणी दिला सरकार त्यांनी एक फरा 2 बोगी मारली आणि हो हे दोळ फार गेले तुका एकूय बोग मारपा जायना घरान भितर सोदता तेन्ना म्हाका अशें दिसता की हांव कारगिल एरियान भितर सोदता कसो परत परत फोन चॅक करचो पडटा देवान खंय बायलांक एक्स्ट्रा सेन्सिटीव नाक दिला दुसऱ्या परफ्युमाचो वास इल्लो देखून आयलो जाल्यार मागीर तें एक्सप्लेनेशन येवचें आनी जॉयविनाचे फिल्म पळोवचे जॉयविनाचे म्हणून फिल्म पळोवचें न्ही म्हाजे फिल्म म्हणून पळोवचें म्हणजे प्रत्येकान आपले फिल्म म्हणून पळोवचें कारण जॉयविन तरातरांचो प्रयत्न करीत असतात आणि लोकांक एंटरटेनमेंट करपाचो हर तरेन यत्न करता सो खूब टेन्शन घेवन तुमी थिएटरान येता जाल्यार रिलॅक्स करून घरा वतली इतली 100% गॅरंटी उदय भाई विवरांक आमच्या कितें तुज्या पिक्चरा बद्दल म्हणजे हांव सगळे ऑडियन्स म्हणजे गोंयकारा कडेन मागता की तुमी जाता इतके कोंकणी फिल्मांक प्रोत्साहन दिवचें आनी हे फिल्मां पळोवचीं ताकी प्रोड्युसर तयार जावपाक जाय गोंयान कोरोनाच्यान फिल्म इंडस्ट्री गोंयची सारकी ठप जाल्ली आसा ती परत येवपा खातीर गोंयकारांनी हे फिल्म पळोवपाचें आनी जाता इतके प्रोड्युसरांक साथ दिवपाक जाय नवीन फिल्मां येवपा खातीर इतकें हांव मागता सगळ्यांनी बारीक बारीक डोस दिला हांव बी बारीकसो डोस दिता खरेंच तुमी ट्रेलरान पळयला त्या भशेन वी रियली एन्जॉयड वर्कींग आय पर्सनली रियली एन्जॉयड वर्कींग ऑन दीस फिल्म आनी खूब मजेन आमी हो फिल्म केला आनी जेन्ना तुमी हे फिल्म पळयतले तेन्ना ट्रस्ट मी सगळे तुम्ही विसरतले म्हणजे कसली तुमकां लायफाची बारीक मोठे कितें टेन्शन अशें आसा ते तुमी सगळे विसरतले लायक आय सेड इट वील वर्क लायक एन एंटीडोट एक वखद घेतलेल्या भशेन वेरीन सगळे फॉर दोज 2 hours तुमी सगळे कितें तरी विसरून यू वील एन्जॉय ही म्हाजी गॅरंटी आसा ताका लागून प्लीज यात आनी आमचो फिल्म पळयात मित्रांनो आणि एक माझे हांव एक सांगपाक सोदता नॉट एज अ इंटरव्यूअर ऑर एंकर पण एज अ कास्ट एंड क्रू म्हणजे एक रोल हा पिक्चरान सो त्या हितून हांव सांगपाक सोदता की कोरोना उपरांत थोड्या एक तेंप गेलो आनी आतां एक नवीन वातावरण तयार जालें एक नवीन अशें म्हणजे सगळे कडेन ओपन जावपाक लागल्या बिजनस म्हणा मागीर स्कूल सगळे सो त्या हितून आमची कोंकणी मुवी बी आतां ह्याच वातावरणान एक नवें तुमच्या मुखार येता खुबशा तेंपान एक बरें फॅमिली एंटरटेनर एक बरी कॉमेडी पिक्चर तुमच्या मुखार येता फोटिंग नंबर 1 रिलीज जाता 12 जुनाक फोटिंग नंबर 1 रिलीज जाता 12 जुनाक ESG 3:30 मुजरत येवचे अवश्य या आनी पळया थिएटरान येवन फॅमिली फ्रेंड तुमच्या सगळ्या सोयऱ्यादारांक घेवन तुमी हे पिक्चर पळोवपाक थिएटरान या आनी मागता तुमच्या लागीं की ह्या आमच्या कोंकणी सिनेमांक सदांच आमी फुडें व्हरया आयज हांव आमचे हांगा फोटिंग नंबर 1 ह्या पिक्चराचे कास्ट क्रू प्रोड्युसर डायरेक्टर एक्टर सगळ्यांचे हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी मागता देवा लागीं की हे पिक्चर बरें सक्सेस जावचे बरें हिट जावचे आनी लोकांनी एन्जॉय करचे थँक्यू सो मच फॉर कमिंग थँक्यू सो मच थँक्यू देव बरें करूं